उतरांनी साखरी खडे शिंकळ कार्यवळीच्या दुसऱ्या किस्ताक तुमका येवकार। आदल्या हफ्त्यांत कविता ट्रस्टान आदल्या वर्सा चलयल्या तिसऱ्या नेल्सन आणि लविना रॉड्रिक्स चाफ्रा डिकॉस्टा स्मारक भुरग्यांच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेच्या फायनल्साचो पयलो वांटो आमी पळयलो। त्या संदर्भार बज्जोडेचो ॲश्टन ग्लेन मास्करेनस, उडपीचो रेवॉन डायस, बचपेचो ॲल्डन विनॉय डिसोजा, कुंटाळनगरचे रोशनी आल्वा, नागोरीचे वेन्सिटा डायस, ब्रह्मवरचे आल्का पवित्रा लुईस हांणी भोव सुंदर रितीन कविता तुमचे मुखार सादर केली। आज ह्या फायनलाचो दुसरो तशे निमाणो पावंडो तुमचे मुखार आमी हाडटा। निमाणे ह्या फायनलांत कोणाक इनामां फावो जाली म्हणलें आमी दाखयता। अमर कवी चाफ्रा डिकॉस्टान बरयली आबोल्याचो रंग कविता माणसोबाणान संगीतान नेटोवन भोव फामाद केल्या। आता बंटवळचो शानवेल डिसोजा मडनकाप ही आबोल्याचो रंग कशी सादर करता पळया। कवी चाफ्रा डिकॉस्टा कविता आबोल्याचो रंग। आबोल्या तुजो रंग उजो रान्नीर तुज्या कितें शिजो। आबोल्या तुजो रंग उजो रान्नीर तुज्या कितें शिजो। मानकुल्या मुखार पाकळी पिठाची सांशिले सांदींत दुबळ्या देंटाची। मानकुल्या मुखार पाकळी पिठाची सांशिले सांदींत दुबळ्या देंटाची। मोवाळायेन कसो उजो रुजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो। मोवाळायेन कसो उजो रुजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो। एक सरपणारी आल्बो श्रंगार औंकारपणाची शाई आंगार। एक सरपणारी आल्बो श्रंगार औंकारपणाची शाई आंगार। राशीच्या उचेन देव पुजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो। राशीच्या उचेन देव पुजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो। मुचाय भितर झलच्या सरमुना भैल्यान कुलकुलो कितें काय नेना। मुचाय भितर झलच्या सरमुना भैल्यान कुलकुलो कितें काय नेना। आंग पांग मात्र घामान भिजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो। आंग पांग मात्र घामान भिजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो। भितरले सरमुन वोंकुंक नरगाता नकली हासानी लिपोंक करगाता। भितरलो सरमुन वोंकुंक नरगाता नकली हासानी लिपोंक करगाता। मुचास मोड्यार मुसोस बोजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो। मुचास मोड्यार मुसोस बोजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो। मुचाय मुखार उजो पिकय भितरले सरमुन भैल्यान फांकय। मुचाय मुखार उजो पिकय भितरले सरमुन भैल्यान फांकय। मोग गडू असो तुजो मुजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो रान्नीर तुज्या कितें शिजो। मोग गडू असो तुजो मुजो गो आबोल्या तुजो रंग उजो रान्नीर तुज्या कितें शिजो। बंटवळचो विऑन प्रेस्टन लोबो मडनकाप पळोवंक ल्हान दिसत पूण कविता सांगच्यांत तो एकदम मुखार। तो आता अँटनी बारकोर हाची कविता सुन्याक एक सनेट वाचूंक हांगासर पावला। ताका आयकोव्या। सुन्याक एक सनेट बरयणार अँटनी बारकोर। आमच्या पेट्याक रे सायबा सडला रे माथ्यार आराबयो दितात दिसाक रातीक आनी फांत्यार। आमच्या पेट्याक रे सायबा सडला रे माथ्यार आराबयो दितात दिसाक रातीक आनी फांत्यार। खाण नवीन आयलो सायबा गालाटो रे हासो गुड्डाम सत्यानास आंगना काल्लो कोसो। खाण नवीन आयलो सायबा गालाटो रे हासो गुड्डाम सत्यानास आंगना काल्लो कोसो। बाबा एकल्याक मात्र जिक्केशे बियेता बाबा नातल्यार वचून वणयेक सापता। बाबा एकल्याक मात्र जिक्केशे बियेता बाबा नातल्यार वचून वणयेक सापता। आमच्या पेट्याक रे सायबा सडला रे माथ्यार आराबयो दितात दिसाक रातीक आनी फांत्यार। गांवभर कोलग्यांचे पाट धरून धांवता दुसरे सणी आयल्यार घुर्र करून रावता। गांवभर कोलग्यांचे
हाणेकरच्या कर्तवानी म्हाका दिसता लज केन्ना येता गी दिवाळी हिरवताची करज हाणेकरच्या कर्तवानी म्हाका दिसता लज केन्ना येता गी दिवाळी हिरवताची करज चड बेस्टांक कित्याक दिसता बॅम बॅ म्हाका पाटिंगोंक कित म्हजे बरीच हें चड बेस्टांक कित्याक दिसता बॅम बॅ म्हाका पाटिंगोंक कित म्हजे बरीच हें आमच्या पेट्याक रे सायबा चडला रे माथ्यार आराबयो दिता दिसाक रातीक आनी फांत्यार आमच्या पेट्याक रे सायबा चडला रे माथ्यार आराबयो दिता दिसाक रातीक आनी फांत्यार देव बरें करूं. मुजे हाती तुजी पांती विल्सन कटिलान बरयल्ली सुंदर कविता मोगाची कविता. विजय मंगळूरचो ऑस्टिन डिकोना ह्या आदी भुरग्यांचे कविता वाचन सर्तींत जिखला. ही कविता तो कशे सादर करता पळयल्या. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा म्हजे हाती तुजी पांती. कवी विल्सन कटील. म्हजे हाती तुजी पांती कितें माळू कळना मोती. फिंता पाली ओटल्यार पावती उबोन येतले केस. नक्षे नक्षेंक पाखली करून बोवार फुंकतले श्वास. एक एक तंतले जडून गेले एक एक तंतले जडून गेले माथ्याक सडता खंती. आता म्हजे हाती तुजी पांती कितें माळू कळना मोती. पाटीर हात सरल्यार पावते गळून येतले केस. बोटा बोटांक खळे करून गुंतून सोडतले पास. एक एक तंतले जरून गेले एक एक तंतले जरून गेले जिणयेंत रिक्ता कांटी. आता म्हजे हाती तुजी पांती कितें माळू कळना मोती. माथ्यार न्हावन पापुडले तर तोंडाक मारतलो पावस. वताक सुकूंक धरले तर लिपून वेतलो दीस. एक एक तंतले लासून गेले एक एक तंतले लासून गेले जळूंक लागता राती. आता म्हजे हाती तुजी पांती कितें माळू कळना मोती. पोल्याक हात लागल्यार पावते सोदून येतले केस. हर एक गिटारात हाड जावन पोटार खेळतले रास. एक एक तंतले तुटून गेले एक एक तंतले तुटून गेले मिरयो पडता खाती. आता म्हजे हाती तुजी पांती कितें माळू कळना मोती. गेल्ले गेले वसो पेल्यान गेल्ले गेले वसो पेल्यान उरली पुरो पांती. म्हाकाच फुलोवन माळटा तुका म्हाकाच फुलोवन माळटा तुका. प्राय विसरून पुरती प्राय विसरून पुरती. देव बरें करूं. क्रिस्तवामध्ये मोतीचे फेस्त म्हळ्यार नवे जेवचो संभ्रम. रॉबर्ट फर्नांडीस उद्यावर हाणें बरयल्ली गांवांत हांव नवें आयलां हो उडास जिवो करता. बंटवाळ मोडान कापची जेनिका डिसोजा ही कविता कशी वाचता ते आयकोव्या. म्हज्या कवितेचे नाव गांवांत हांव नवें आयलां आनी हें बरयल्लें रॉबर्ट फर्नांडीस उद्यावर. गांवांत हांव नवें आयलां मोटव्या कागदासोवें आयलां. गांवांत हांव नवें आयलां मोटव्या कागदासोवें आयलां. काटी बतची कणस सोबीत पावस भोवशा सुकुल्लो मीत. काटी बतची कणस सोबीत पावस भोवशा सुकुल्लो मीत. थोडी बातां फुडफुडीत थोडी मात्र फोकोळ. थोडी बातां फुडफुडीत थोडी मात्र फोकोळ. तरी
पाचव्या मुच्या गावार पोटचो ना केदींच दुकोर. तरी पाचव्या मुच्या गावार पोटचो ना केदींच दुकोर. कागद हाती घेता येता रूपने मायचे मोतीर. कागद हाती घेता येता रूपने मायचे मोतीर. पप्पाची ती मायपसी दिस पाशार दोल्या हुजीर. पप्पाची ती मायपसी दिस पाशार दोल्या हुजीर. कानस कागदान घालताना माय रडल्या कोण्णा. कानस कागदान घालताना माय रडल्या कोण्णा. वय कागदा वयर चुकल्यान दुकां परकूंक हांव जना. वय कागदा वयर चुकल्यान दुकां परकूंक हांव जना. दीस आदले नियालतना काळीज येता भरून. दीस आदले नियालतना काळीज येता भरून. फेस्ता संभ्रम परदेशान या वेळा गाय फरून. फेस्ता संभ्रम परदेशान या वेळा गाय फरून. बातां एक एक बडसून दुदान सेवंक आयतो जाता. बातां एक एक बडसून दुदान सेवंक आयतो जाता. आनी येवच्या वटचा गांवच्या ताळार जेवचो निचेव घेता. आनी येवच्या वटचा गांवच्या ताळार जेवचो निचेव घेता. देव बरें करूं. जेम्मा पडील कथाकार म्हणूनच वळखीचो. ताणें अप्रूप बरयल्ली एक कविता आवय आता पेश करता निशिका कार्लो बंटवाळ. आवय कवी जेम्मा पडील. तुझ्या दिसा वरांक कितली 26 या 48. तू उठतना सूर्य आसना. तू न्हिदतनाय तो दोळ्यांक दिसना. हरी काकामा असा मजुरी तुझ्या वावराक कितें आसा. कडी पातल छाप्पे दुर्सल्यारी तुवें दुखीन सांगलें कितें आसा. ताप येतना उदक दिताय. पोट पाट जातना कसाय दिताय. रात दीस एक करून आमची सुख तुझी पिसाय. आमचे सुख तुझी पिसाय. घडयाळ म्हज्या हाता मोला दीक घडयाळ वरां पळोवन कामां वेता. हात भर पगार घेता उणो जाल्यार पुरपुरता. सुख संतोष गेला लिंबांत भुरग्यांचे पिडे येता राग. पुरासन अस्कत काय दिता काळकाय सुकाळ न्हीद लेगून मरगाय. तुझे पायनेल आसा मेजार हासो तुज्यो शिकयता लिसांव. घडयाळ कांटो सलवला मुजो मोग मेजूंक माय तुजो. पेटयल्लो तुवें मोगा उजो. पेटयल्लो तुवें मोगा उजो. आसो जिवो सदांकाळ दुकान देवून घेता उमो. माय तू म्हजी मोगाळ. देव बरें करूं. कवी मेल्विन रोड्रिगस हाणें बरयल्ली शेण कविता आमच्या राजकीय तशेंच समर्थेक धरलो एक आरसो. बंटवळची मेरिटा डिसिल्वा आता ही कविता आमचे मुखार वाचता ती आयकोव्या. शेण कवी मनीस मेल्विन रोड्रिगस. गांवार पांय तेंकूंक जायना सगळ्यांनी शेण. गांवार पांय तेंकूंक जायना सगळ्यांनी शेण. गल्ले गल्लेर मेटा मेटाक रस्त्यार दाऱ्यार. गल्ले गल्लेन मेटा मेटाक रस्त्यार दारार. मोचे मेळटात म्हणून लोक खाली पांयांनी चलता. मोचे मेळटात देखून लोक खाली पांयांनी चलता. आनी हांवी पयले फावटी खाली पांयांनी पापारी मुन्नई पापारी मुन्नई. मागीर गुड्डायलेंस. मागीर गुड्डायलेंस. कित्तून पर्यान वावून वसूं. कित्तून पर्यान टोंका घालूं. कित्तून पर्यान जिबली खेळूं. उदक सोदता सोदता दिसली इगर्ज बगलेक. उदक सोदता सोदता दिसली इगर्ज बगलेक. इगर्जेन मीस जाता निमानो ब्रेस्तार. इगर्जेन मीस जाता निमानो ब्रेस्तार. आनी पाद्री आपोस्तलांचे पांय धुता.
आनी पाद्री आपोस्तलांचे पांय धुता. जनाल्यांतल्यान तिळून रावलो. हे मेळेदूंकू ते टीस्पून उदक खंय पुरो? हे मेळेदूंक ते टीस्पून उदक खंय पुरो? हे पाय पुसोवंक ताच्या पेंगटा सोतीर कितलो पुरो? हे पाय पुसोवंक ताच्या पेंगटा सोतीर कितलो पुरो? खिनान गडगडो जगनाने पावस वतलोस. खिनान गडगडो जगनाने पावस वतलोस. पाकेच्या पावळ्यांक पाय धरले, मेळे सकड नितळ जाले. पाकेच्या पावळ्याक पाय धरले, मेळे सकड नितळ जाले. मेळ्यांतले नितळ जावं भितर वसा जय कांय ना. भायरच रावल्यार पावता, मेळटले म्हणले भाय ना. मेळ्यांतले नितळ जावं भितर वसा जय कांय ना. भायरच रावल्यार मेळटले म्हणले भाय ना. कविता ट्रस्टान चलयल्ल्या नेल्सन आणि लविना रॉड्रिक्स चाफ्रा डिकॉस्टा स्मारक भुरग्यांच्या कविता वाचन सर्तेचे फायनल्स हांगासर संपता. या आता तुमकां हांव हे सर्तेच्या इनामां वांटच्या कार्याक आपोवन व्हरता. इनामां वांटच्या कार्याक कन्नडाचो विमर्शक तशें लेखक नरेंद्र पै मुखेल सैरो जावन आयिल्लो. कविता ट्रस्टाचो पोषक तशें रोहन कॉर्पोरेशनाचो आडळत्या निर्देशक रोहन मोंतेरो आनी कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचो अध्यक्ष बस्ती वामन शेनॉय मानाचे सैरे जावन हाजर आशिल्ले. 3 प्रोत्साहक इनामां आशिल्लीं. ती इनामां ब्रह्मावरच्या अल्का पवित्रा लुईस, बचपेच्या एल्डन विनॉय डिसोजा आनी उडपीच्या रेवॉन डायस हांकां फावो जाली. रेवॉन डायस ह्या संदर्भार नातिल्लो. तिसरें इनाम बंटवळच्या वियॉन प्रेस्टन लोबो हाका फावो जालें तर आंजोलोरच्या वेन्सिटा डायस हिका दुसरें इनाम फावो जालें. इजेच्या ऑस्टिन डिकुनान पयलें इनाम जोडलें. भुरग्यांनी सादर केल्ल्यो कविता आयकतना काळजान धादोसकाय बरोवन आयली म्हणून बस्ती वामन शेनॉय म्हणालो जाल्यार मुखेल सैरो जावन आयिल्लो नरेंद्र पै उलोवन कविता ट्रस्टान करचें काम एका विश्वविद्यानिलयान खरी जय जाल्लें काम म्हणालो. मुखल्या हफ्त्यांनी युवा जाणांचे सर्तेचे फायनल्स तुमकां आमी हाडून येतल्या. त्या भायर कविता बरोवचे सर्तेंत ज्या भुरग्यांनी इनामां जोडल्यांत तीं भुरगीं तांच्यो कविता वाचून सांगचे आमी आयकतल्या. भुरग्यांच्या कविता वाचनान तुमकां येदोळ दिनातलो वेगळोच अनुभव दिला आनी तुमकां कवितेच्या पावसान सुशेगात नाणेला म्हणपात येता. तुमकां आदेवस म्हणटना तुमच्या भुरग्यांक असले सर्तेनी भाग घेवचो अवकाश करून दिया म्हूण विचारता. देव बरें करूं.